सगळ्याकून पयलीं पिलेन पंचायत तांकां कॉंग्रेच्युलेट करता। जावं तो सरपंच बाब संदीप बांदोडकर आसूं, जावं अजय बाब आसूं, संतोष बाब आसूं, तशेंच तांचे सगळे मेंबर्स जे आसा डेप्युटी सरपंच पंचायत मेंबर्स, हांव तांकां सगळ्यांक कॉंग्रेच्युलेट करता। तेंच्यांनी म्हाका दिसता कमीन कमी टायमान चडांत चड कामां करून दाखयल्लीं आसा ह्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन, ह्या पंचायत क्षेत्रांत। आनी हांव सदांच म्हणटा की पंचायत कशी आसची जाल्यार पिलेन पंचायती भशेन आसची म्हणून। ते कसलेंय काम असो सदांच 5 पावलां फुडें घालून ही कामां फुडें व्हेल्या तेंच्यांनी। डेव्हलपमेंटल वर्क जावं आमचे लोकल जे आसा तांकां कितें सपोर्ट जावं। आतांच पयला आसतलें तुमी थंय बियाणां वांटल्या, हो हांगचो प्रकल्प तेंच्यांनी म्हाका दिसता काही दिसां पयलीं चालू केल्लो आनी हो तुमी आयज पयला आसतलें आमी इन्स्पेक्शन करूंक आयल्या। बेगींतल्या बेगीन सामकें कमींतल्या कमी टायमा भितर ऑलमोस्ट कंप्लीट आयलो। म्हाका दिसता तेंचो टर्म काबार जाता, पूण हांव टर्म काबार जाता आसतना तांकां कॉंग्रेच्युलेट ह्याच कारणान करता की तेंच्यांनी हो टर्म एक सक्सेसफुली तेंच्यांनी जे लोकांनी तेंचेर विश्वास दवरलो आनी तांकां निवडून हाडलेलो, तेंची जी काबिलियत तेंच्यांनी लोकांक दाखयली आनी काम कशें करपाचें हे लोकांक दाखयलें। म्हाका दिसता पिलेन गांवचे सगळे लोक हुशार आसा, ते तांकां आनीक संदी दितली काम करपाची ही म्हाकाय खात्री आसा आनी तांकांय सगळ्यांक खात्री आसा। हांव आनी एकदां अपील करूंक सोदता पिलेन गांवच्या लोकांक की ह्या पंचायतीक तेंच्यांनी आनी एकदां सपोर्ट करचें, आनी एकदां निवडून दिवचें, जे करून आमी फुडें हातान हात घालून ही जी कामां आसा डेव्हलपमेंटल कामां आसा जाची लोकांची पर्सनल कामां आसूं ही आमी बऱ्या तरेन फुडें व्हरपाची आनी सगळी कितें विशय आसा इश्यूज आसा ते सुटका करपाचे आमी प्रयत्न करतले। थँक्यू। आयज आमी हांगा एक फायनल लूक विजीट दिवंक येयल्ले आसा आमच्या ह्या MRF फॅसिलिटीचेर प्लांटाचेर। बऱ्यापैकी आमचें काम आमी एक्सपेक्ट केलें तेच्या पूण मातशें फास्ट काम हांगा चल्लेलें आहा। बरें आमच्यो सगळ्यो मशिनरी बेलिंग मशीन येयल्ली आहा, दुसरें आमचो शेडर येयल्लो आसा। अशा तरेचे सगळो लास्ट स्टेजीचेर हो प्रोजेक्ट आमचो पावल्लो आहा। आमचो टर्म मंडेच्यान आमी हँडओव्हर करता, एडमिनिस्ट्रेटर लागता पंचायतीन, पण त्यान पयलीं आमची मॅक्झिमम पंचायतीन कामां पिलेन पंचायतीन आमी आमची पूर्ण केल्ली आहा। हो एक लास्ट स्टेजीचेर आमचो प्लांट आहा, तेका लागून आमी आयज विजीट दिल्ली की फुडें एडमिनिस्ट्रेटर येवनूय हेजेर लूक दवरपाक जाय, बाबा हो बेगांच्या बेगान आमी हो प्रोजेक्ट आमी कंप्लीट करपाक जाय आनी हेचें लोकार्पण करपाक जाय। अशेंच विविध आमच्या ह्या पिलेन गांवांत डेव्हलपमेंट वर्काचें अजूनय सातत्यान चालू आहा। गोशाळेच्या वयर काम चालू आहा। गोशाळा कॅटल पावंड आमी जे केलां, आमकां पोंगली जातीन थंय भरपूर मदत केल्ली आहा। थंयसर क्रिमेटोरियमाक जागो सोडलेलो आहा, तेच्या कुशीक एक बऱ्यापैकी एक कॅटल पावंड जाल्लें आहा। तेजेय फूल शेड आमची कंप्लीट जाल्ली आहा। ह्या एका म्हयन्या भितर तेजेय आमी फूल इनॉग्रेशन करपाचें आहा। अशेंच सगळ्या लोकांचो बरो एका सपोर्ट मेळचो आमच्या ह्या कामाक। आनी आमी आमची गेली 5 वर्सां आमी सातत्यान एक 10-12 हो दुसरो टर्म म्हाजो जाल्यार सरपंचाचो तिसरो चवथो टर्म। लोक बरी कामां करता म्हणून परत परत आमकां हांगा निवडून दिता ह्या वाठारांत पिल्यान पंचायतीर। अशाच लोकां कडेन मागता असोच तुमचो सपोर्ट आशिर्वाद आमचेर आसचो।